राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि देशाचे दुसरे प्रधानमंत्री म्हणजे लाल बहादूर शास्त्री यांची जयंती मनोवपाक लागून आयज गोंय मतदारसंघांतल्या ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयात आमी सगळे जमलेले आसा. आयज आमच्या मदीं आसलेले सगळे मानेस्त आनी सगळे कार्यकर्त्यांक मनापासून तुमचें स्वागत करता. देशाचे उदरगतीन चलणारो हो देश आनी देशाच्या यशस्वी प्रधानमंत्र्यांचे वाडदिवसा निमित्त 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत कार्यक्रम जाले आणि ह्या कार्यक्रमाचोच आयचो हो भाग म्हणजे गांधी जयंती आणि लाल बहादूर शास्त्रीची जी जयंती मनोवपाक लागून हो सुद्धा ह्याच कार्यक्रमाचो एक भाग आसलो. तशें पळोवंक गेल्यार देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान संबंध देशभर वेगवेगळे कार्यक्रम घेतले आणि आयच्या ह्या दिसाचे वैशिष्ट्य अशें आसा की जे आमी महात्मा गांधीचे ध्येय स्वच्छ भारत जे दवरपाचें जे ध्येय आसा तेच ध्येय घेवन आयज आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी फुडें चलत आहा आनी त्यांच्याच पावलां दवरून आयज तेंच्यांनी जो आदेश दिल्ले आसा देशवासियांक की आपलो देश पयलीं स्वच्छ आसपाक जाय ह्या विचारान आयज मय मतदारसंघात आयज स्वच्छता मोहीम राबयल्ली आसा आनी ही स्वच्छता मोहीम आयजूच न्हू गेले 17 तारीख पासून ते आयज पर्यंत वेगवेगळ्या भागांनी ही स्वच्छता मोहीम चालू आसा. तुम्ही पळयता आसतले आमचे असंख्य असे कार्यकर्ते ह्या कामान जुडलेले आसा. देशातले जे काम करणारे जे आपले कार्यकर्ते आसा ते आपापल्या परीन हे देश कसो स्वच्छ दवरपाचो ह्याचेर काम करीत आसा. आयच्या ह्या दिसा म्हणजे देशाचे महान नेते त्यांचो एक विचार आसलो की स्वच्छ दवरपाचो देश आणि ज्या पासून त्यांच्यानी स्वतंत्रताये पासून ते आयज पर्यंत जे धडे ह्या जनतेक घालून दिल्ले आसा तेजा आमी अनुसरण करता आसतना त्या महान अशा व्यक्तींचे आमी अनुकरण करून आयज देश स्वतंत्र देश ज्या देशांत स्वच्छता ही चड म्हत्वाची आसा अशें आयज आमकां दिसता आनी त्याच मार्गाचेर आमी चलता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.